रोमकारांक बरयलेलें चिटवेलें वाचप। भाव भयणीनो, देव जोर आमची वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? आपल्या खाशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना, पूण आमा सोमेस्तां पासत ताका सोडून दिलो म्हणटच ह्या देण्या बाराबर सगळे येर उपकार तो आमकां दितलो हाची आमकां खात्री आसूंक जाय। देवान विंचून काडल्यान तांचेर कोण तरी गाराणें करीत? देव जोर भोगसणें दिता, कोण तर खास्तीचें फर्मोण मारीत? जेजू क्रिस्त अशें करीत? तो न्हयच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोदी करता। म्हणटच कोण आमकां क्रिस्ताचे मोगार सोडशिल्ली पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगळेपण, संकट, दुमाळो, तोरवार अशें बरयलेलें आसा। तुजेच पासत आमकां दिसपट्टी वळवळावन मारतात, मारूंक तयार केल्ले शेळयां बोरी आमकां लेखतात। पूण आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैती वंत। मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत वो कुंवर जावं, आतां आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसलीय रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उद्देशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। सर्वेस्परा म्हजे देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार। तुज्या नांवा खातीर सर्वेस्परा म्हजी राखण कर। तूं बरो आनी मोगाट देखून म्हाका निवार। हांव जाला गरीब आनी दोलडिरो आनी म्हज्या हड्ड्यान काळीज म्हजें कळवळटा। जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार। सर्वेस्परा म्हज्या देवा, पाव म्हाका। तूं म्हजो मोग करताय देखून म्हाका निवार। तुजो हात हांगा आसा, तुवेंच हें केलें म्हूण ती जाणो जावं सर्वेस्परा। जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार। म्हज्या ओंटांनी सर्वेस्पराक व्हडल्यान दिनवासता। लोकांचे जमाती मदें ताची तुस्त करतलो, कित्याक शिक्षे फर्मोण मारतल्यांच्या हातांतलो दुर्बळ्याक निवारूंक ताच्या उजव्याक तो उबो। जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार। सर्वेस्पराच्या नांवी येता तो राजा सुदैव जावं। मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताज्या इश्टांक संवसारी। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। दर एका नगरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिकवण दीत जेरुसलेमची वाट चलतालो। तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडटली ती थोडीच न्हय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, अशी दारवंटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात, कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना।
घराच्या दोनयान भितर वचून दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावन दारान मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयचीच ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या मुरयान आनी जेवल्यान आनी पियेल्याव आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकवण दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. वायट कोत्तल्या न्हू, सगळीं तुमी म्हजे सोडशिल्लीं पयस सरात. तेन्ना अब्राहम, इजाक, जाकोब आनी सोमेस प्रवादी देवाच्या राज्या भितर आसलोले आनी तुमकां भायर उडयलोलीं पळोवन तुमी रुडोन कोत्तल्यात आनी दांत किल्लयतल्यात. उदेंती अस्तोमते, उत्तरी आनी दक्षिणी थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणी आसात ती पयलीं जातोली आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातोली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत. नियाळा कादाल. सुटकेच्या पुस्तकान वाचता, मोइजेस अमेलेतिकाळ कडेन लढाई करूंक भायर सरतालो तेन्ना देव तांचे सांगाता आसतालो. आनी जेन्ना मोइजेस आपले हात उबारून दवरतालो तेन्ना इस्रायल जिखतालो. देव मोइजेसा वाटेन झुजतालो देखून कोणाच्यान ताचे आड जोयत व्हरोंक घडो नासलें. बागिवून पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा, देव जोर आमच्या वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत. आमच्या जिवितांत उपद्रे, कोश्ट आनी अणभवता तेन्ना आमी निराशी जाता. असल्या वेळार देव आमकां सांडिना, पूण तो ओदीक आमच्या सांगाता आसता. हें सोत आमी भरवशान मानून घेवंक फावो. जेन्ना देव आमचे वाटेन आसता, कसलीच वायट पदवी आमचेर आड झुजोंक शकना. ओतुंबराचो म्हयनो रुजाय सायबिणीक भेटयलेलो म्हयनो. आंकवार मारयेन आपल्या पुरी जिवितांत देवाचे आसने अणभवले. देवाचेर आपलो पूर्ण विश्वास आनी भावार्थ दवरलो. आंकवार मारयेचे देख घेवन आमी आमच्या जिवितांत देवाचे आसने भोगूंक आनी आमचो थीर भावार्थ देवाचेरूच दवरूंक गरज. तेर्साच्या मागण्या वरवीं वायटाचेर झुजोंक आमकां बळ आनी शक्ती मेळटा. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. तेर्सा मागण्याची शक्तीन दुसऱ्यांक सेवे वरवीं देवाचे आसने जावंक वावरुया.